मुरगांव वालिंकिनी कोपेल वाठारात जमनीचे डिमार्केशन करपाक एमपीएचे अधिकारी आयिल्ले. हाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पॅरिश प्रिस्ट फादर झेवियर ब्रागांझा हांचे सयत व्हडा संख्येन थळावे एकठांय जाले. तांणी जमनीचे डिमार्केशन करपाक विरोध केलो. डिमार्केशन करपाक दिवचे नात असो इशारो थळाव्यांनी दिलो. तशेंच ताचे उपरांत हे घडणुकेची माहिती थळावो आमदार संकल्प आमोणकर हांकां मेळ्ळे उपरांत तांणी बेगोबेग घडणूक थळार धांव घेवन एमपीएच्या अधिकाऱ्या वांगडा चर्चा केली. तांचे कडल्यान माहिती घेतले उपरांत डिमार्केशनाची प्रक्रिया स्थगीत करपाची मागणी केली आनी कोपेलेच्या 1 इंच सुवातेक हात लावपाक दिवचो ना अशी शिटकावणी लेगीत आमदारान दिल्या. म्हळ्यार इश्यू न्हू तो, हे जे फाटल्यान इल्लो असो जागो पळयता तो पार्किंग एरिया. ताका लागून हो जो मॅटर आहा रिलेटेड टू दीस ओनरशीप ऑफ दीस, हो मॅटर आमी सीएमा फुड्यान दवरलेलो आसा. आमी म्हणटाना किर्गोस्कारांनी व्हरून सीएमा फुड्यान दवरलेलो आसा आनी तो आमकां आमच्या हांगासर जे डिवोटीज येता कपेला कडेन ताका त्यो पार्किंग करपाक जागो जाय. एक्चुअली हो आनी हो साडे दोनी हे जागे ओपन जागे ते गव्हर्मेंट लँड. दे आर नॉट बिलॉंगिंग टू एमपीटी in any way. So they are open lands. They belong to government. Even this property of this chapel is taken on lease from the government. It's not something coming. Suddenly MPT comes and says this is our property. How it can be? It's not possible. No? If MPT says that this property belongs to them, then they should show documents saying that we have taken on lease from the government. Correct. Which they don't have. So it is. So we have directly approached the CM. We have put our need before him and he has assured us that he will intervene. So he has intervened and we are waiting for the reply. That's the reason we are not against the demarcation team, but we have told them the matter is at the CM's office, so please defer it. See, this is a people's issue. जेन्ना लोकांचो इश्यू आसा, being a representative, elected representative of this constituency, म्हाका रावचोच पडटा. They only ते म्हाका जेन्ना कॉल करता तेन्ना आय कॅनॉट से दॅट आय एम नॉट अवेलेबल. आय हॅव टू बी अवेलेबल. आता इतली सगळे इश्यूज जाले आमचे. हरबर इश्यू जालो, भरत लेनाचो इश्यू जालो, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इश्यू जालो. सगळे कडेन आयज आमचे सायबीन मायंड वालांकिनी सायबीन मायंडचो इश्यू जालो. सदांच आमी येता आनी कितें आसा एमपीटी कितें जाला एवरी टायम हांव येयलो काय ती केसीस म्हाजेर घालता. आतां एक हायकोर्टान केस चलता, छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून हरबरची केस चलता, भरत लेनीचेर केस चलता. सगळे कडेन म्हाका ते एक्यूज करता आनी हांवें तांकां म्हटलें ह्या केसीकूय हांगा जाय जाल्यार म्हाका एक्यूज केल्यार जाता, बट आय हॅव टू बी विथ द पीपल बिकॉज इट इज अ जेन्युअन इश्यू. आमी कितें येदी व्हडली आमची सायबीन मारची कोपेल आसा आनी हांगा समज जर एमपी येवन आमचे दुरीग मोडटले आपलो जागो म्हणून जाल्यार खंय तरी वायट दिसतलें न्हू. ओन्ली हांवें एश्युअर्ड फादराकूय एश्युअर केला आनी सगळ्या लोकांकूय एश्युअर केला आमच्या दुर्गाक जावं हे आमच्या कसल्याकूय कोणूच एक टच सुद्दां करूंक शकपा ना हें हांवें तांकां सांगलेलें आसा. केन्ना टच करपाक दिवपा ना. जे पर्यंत हांव हांगा आसा न्हू कोणाकूच टच करपाक दिवपा ना. आसूं आमचें कितें आसा ही जागो आतां वेस्ट जागो आसलेलो काय बरें दिसता पळय हांगा ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आसा. स्वता आमचे फादरान आनी तेंच्यानी सगळ्या लोकांनी मेळून हें केल्लेलें आसा की थंयसर येवन तुमकां जी वायट पळय कितें तुमी डिमार्केशन करून आपली एरिया आमकां जाय ही एरिया आमकां मोडपाक सोदतले जाल्यार केन्ना जावपाक दिवपा ना. एमपीए आसूं या कोणीय आसूं हांव केन्नाच हांगा एक टच सुद्दां करपाक दिवपा ना. एक कुस्कूट हांगा घालपाक जावपा ना. गोमंतक टीव्ही खातीर मुरगांवच्यान रिपोर्टर किरण बोरकार.